पेक्षा माफी सोडूंक हांव खुशी व्हरता. सुम्यान जिसू तुझ्या भोव दैवीक कळसाच्या ससायन राकमच्या भोव घेवन पापा सैबाक जातू ताका उजवाड गठायांनी बुसावन. मुच्या देवा मुच्या सैबा हांव तुझ्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता, अंतस्करणी नमस्कार करता, ओर तुजो उपकार म्हणटा. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण, निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुझ्या वडा मनाक आणि म्हज्या पत्कांच्या बारीकपणा म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्साच्या कश्टाच्या आणि मरणाच्या पुण्यापासून बक्षी म्हजी समेस पातकां म्हजी पातयाची काकूळ कर. देवा पवित्र ज्ञा दिसेबा तुझी कृपा आयच्या दिसा पत्कांत वे पडन समच्या तुझे उपदेश सांभाळून म्हजे कायदे पाळून म्हजी पातयाची काकूळ कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. भवर्ताचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एक देवात एक जण बाप पूत आणि पवित्र म्हणून हांव तीर्सत म्हणटा. तुझो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पत्का खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो म्हणून हांव सत म्हणटा. ही सता आणि कॅथोलिक पवित्र सभा शिकयता ती सर सता हांव सत म्हणटा आणि विचारता. कित्याक तू ससनीक सत आणि सनवाय आणि तुवें ती उगडापी केल्यान तू फटयनाय वा फटून पडनाय. ह्या बाबतान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरवशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुझे कृपेन सर म्हज्या पत्कांचे बक्षाने आनी एजिनी उपरांत ससनी सुख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयलाय. ह्या बरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रा चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेलाचो हांव मोग करता. कित्याक तू व्हरतो अपारमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पत्काची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्वच सुप्रा चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें आगमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पाता करिना म्हूण आनी पत्कांचे समय सुकितली म्हूण तिरणी करता. आमेन. देवाचे उपदेश दाम. पयलो एकणीचा देवाक मान दी. दुसरो देवाचे नाव व्यर्थ काडी नाका. तिसरो आयतारांनी स्वताचे दीस बगेवनपणी सांबाळ. चवथो माय बापाक मान दी. पांचवो जिविशी मारी नाका. सवो प्रद्वार करी नाका. सातवो चोरी नाका. आठवो फोट साक सांगा नाका. नवो पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करी नाका. दवो पेल्याच्या वस्तूंची आशा करी नाका. पवित्र सभेचे उपदेश 5. पयलो आयतारांनी संतच्या दिसांनी मीस पेटोवचे आणि त्या दिसाच्या पवित्रपणाक आडखळ हाडटा तो वाव करिनासतना रावचे. दुसरो पवित्र सभेन नमियातल्या दिसांनी जिजवार करचो आणि मास खायनासतना रावचे. तिसरो वर्साक एक पोटीपणी कुमसार जावचे. चवथो पस्कांच्या वेळारपणी क्रिस्त प्रसाद घेवचो. पांचवो पवित्र सभेच्या आणि तिच्या मोन्यारांच्या गरजांक पावचे. सक्रामेंत 7. पयलो पवित्र स्नान. दुसरो तिरावणी. तिसरो ख्रिस्त प्रसाद. चवथो प्राजीत. पांचवो पिडेस्ताची मागणी. सवो येसकाची संस्करणी. सातवो लग्न. अमरी सोमेच्या बडव्यान मरेक बरी खबर हाडले आणि ती पवित्र जाली. नमान मरी कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेसो. आपले सोम्यांची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाव. नमान मरी कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेसो. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो. नमान मरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेसो. भगवंती देवाची माये आम्हा पसत विनंती कर. प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मुळशेपण घेतले आम्ही सणसल्या. त्याच्या
कष्ट आणि कुटसावर बी छानपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणात म्हणून मागता हूं त्या ख्रिस्तांच्या सम्या मरिफात आमेन महिमा बप्पा कणी पुत्ता कणी पवित्र आत्म्या सुस्वादित शत आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बप्पा कणी पुत्ता कणी पवित्र आत्म्या सुस्वादित शत आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बप्पा कणी पुत्ता कणी पवित्र आत्म्या सुस्वादित शत आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गल्ल्या बडव्या मुझरकण्या सर्गिंचे दयेन मका दिला तुझ्या तबेन मुझ मोतूस वडाय मका राग संभाळ सलय आमेन ससना सोविशोधी तंगा येसुमिया आणि निरंतर प्रकाशांचे पंकोंदी समाधानाचे विषय घेऊन देत आमेन बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मोगाचनो तुमकां समेस्तांक या दिसाच्या या दिवसाच्या कार्याक हांव तुमकां मोगाचो स्वागत पाठयतां आयची त्या सभा अशी आसात जेस मातेव बळोक जेजुवाडो देवाघर जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता सुनील आनी ट्रेनिटा मोंतेरो बळोक जेजुवाडो देवाघर जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता तशेंच मॅक्सवेल डिसोजा आपल्या जल्माच्या संदर्भात देवाघर जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता तशेंच हे मिसाचें बलिदान अख्ख्या फिरगज कुटुंबाच्या सर सांजेच्या त्या सभा खातीर आमी भेटयता देखून आज आमचो भाव बांदवपणाचो आयतार कोंपडेचो आयतार आमी सकट फिरगज घरां भाव आनी भयणी आनी एक कुटाम म्हण सगळो आमी पासरता ह्या भक्तीपणांत आनी चड भक्तीपणान वांटो घेवंक प्रयत्न आमी करया पुरुशां वाचा आनी पुरुशां वेळार भक्तीपणी करतना म्हणून आमी वाट समकोवची पुरुशांवाची मांडाबळ अशी आसा व्हडा आसा करता पयलें मुखल्यान दोंप वेतलो ताचे उपरांत कुरीस ताचे उपरांत बँड कुंभाराचीं भुरगीं आनी क्वायराचें वाहन आनी उरिल्लीं भुरगीं ताचे उपरांत व्हडां आलता भुरगे आनी ताचे उपरांत फाटल्यान साक्रामेंत आशिल्ले वॅन परतून सांगता दुंप कुरीस ताचे उपरांत बँड कुंभाराचीं नवे वस्तूर गेल्लीं भुरगीं आनी क्वायराचें वाहन ताचे उपरांत उरिल्लीं सकट भुरगीं व्हडां आनी ताचे उपरांत आलता भुरगे साक्रामेंताच्या वॅनाच्या मुखल्यान आनी ताचे उपरांत साक्रामेंत आशिल्लें वॅन आतां गवळी परिशदेच्या संध्यांनी एक तस्वीरे खातीर दयेकर इगर्जेच्या मुखार पोटीक गोवचें
मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आज आमी आमच्या फिरगजेचो भाव बांदवपणाचो आयतार आचरण करता आनी येवकारिस्ताक परगट मान दिता. आमी समेस्त फिरगजगारां एकामेकाक भाऊ बहिणी म्हूण संतोश पावता. आनी येवकारिस्ताच्या आचरणा मारिपात ते उक्त्यान पसरता. येवकारिस्त फिरगज कुटुंब बांदता म्हणलो विशय आज आमी नियळटा. मिसाच्या बलिदानान देवा आनी आमच्या मदलो बांद संपूर्ण जाता. ह्या येवकारिस्ताच्या आमेजा बोवारी आयिल्ली आमी भाव भयणी म्हूण एक व्हड कुटुंब जावन वाडटा. येवकारिस्तांतल्या जेजूक परगट मान दिवं पुरशा वाडवेता आसतना जेजूक आमचो देव आनी धनी म्हूण परगटता. तवळ तवळ येवकारिस्ताच्या बलिदानाक सांगाता मेळच्या आमी हर एक दीस एक कुटुंबा भाशेन भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियेव ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवा लागीं मागया. आज हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक प्रधान याजक जावन आयिल्ल्या मानादीक बाब संतोष रोड्रिगस DSAGच्या गौली केंद्राचो निर्देशक हांकां आमी मानान आनी मोगान स्वागत करता. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 55 A 78. कुटाम जाऊन बापा एकटाय जाल्या तुझी विचित्रत्यानी अडता. दिनवाशी काळजान गीता गाता सगळी जीवनान वाटो आमी घेता. कुटाम आमची तुझ्या मोगान सदा सुबोर बापा तुझे कृपे संगी भेटयता वर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान. कुटाम आमचे तुझ्या मोगान सदा सुबोर बापा तुझे कृपे संगी भेटयता वर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान. ओबी स्नानांत आमकां जिवी दिलाय तुझी भुरगीं जावन आमकां केलाय. क्रिस्ता मुखांत आमकां सोडून दिलाय सर्गीच्या राजाची दाची केलाय. कुटाम आमचे तुझ्या मोगान सदा सुबोर बापा तुझे कृपे संगी भेटयता वर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान. कुटाम आमचे तुझ्या मोगान सदा सुबोर बापा तुझे कृपे संगी भेटयता वर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोंप्रेचो आयतार आचरण करून येवकारिस्तांतल्या जेजूक परगट मानकन ताचें बेसांव सोडूंक ह्या वेदी बोवारी आमी हर एकलो हजर आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया हे आपुरबायेचें फिरगस कुटान ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर.
आनी येवकरिस्ता मुखांतर आमच्या जिविताक आत्मीक पोशण ताणें लाभयल्ल्या खातीर ह्या येवकरिस्ता मुखांतर सगळ्या वर्सां आमचेर ताणें वतल्ल्या आशिर्वादा खातीर अर्गां दिता आसतना मुखल्या वर्साक जाय आसली ती दैवीक ससाय ह्या पवित्र बलिदाना मुखांत आमकां हर एकल्याक फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांक फावो कर म्हूण त्याच येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमी मागया. हें पवित्र बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्या खातीर आमची अस्कतकाय वळखून घेवया. पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजूक सारक्या तरान मान करूंक सलवाल्ल्या खातीर आमकां आसची ती फिरगस कुटुंबांतली जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक आळसाय केल्ल्या खातीर आनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जेजूक प्रथम स्थान दिवंक सलवाल्ल्या खातीर ह्या सर्व आमच्या अस्कतकाय खातीर बोगसाणें मागोवन नितळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगता आमी उसारया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो उसकुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमचो बोवड अपराध ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. सर्वेस पोरा देवा सगळींच्या राया सर्वोदयदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या चोर वैभवापासून आमी तुका वागणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तुम भोवीत एकलोच तुम ईश्वर एकलोच तुम परमेश्वर. प्रार्थुया.
आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आतां मागया. सुम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवंदरा, तुझ्या कस्ता मरणाच्या उगडासाक वोच्या पंसो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो. हे तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. मोणयाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सुगुणी पतीन कोणाक मेळात, ती मोतया प्रास मोलादीक. तिच्या पतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितान ती ताका हित करता, न्हय अहित. ती बकऱ्या लव आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा. ती चराकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. आकर्शण कपटी सोबाय व्यर्थ, पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वाकणणी फावो. तिच्या हाताच्या फळान तिका वांटो दिया आनी तिच्यो करण्यो शहराच्या दारवाट्या कडेन तिका वाकणू. देवाचे उतार हें. देवाची वडोडकार. सर्वेस्पोरा भियेता ती सुभागी. सर्वेस्पोरा भियेता ती सुभागी. सोम्या भियेतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका कांव मेळटले. तू सुखेस्तानी तुझे सगळे नंदन सातेले. सर्वेस्पोरा भियेता ती सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझी पोतीन फळां दयेक दाखवली बरी आसतली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेसा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतली. सर्वेस्पोरा भियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराचे भेभिरांत असलेल्या असले भाग फावो जातेले. सियोनांतलो सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूंक सगळ्या तुझ्या जिवितान जेरुसलेमाचे शुभम फोन पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्पोरा भियेता ती सुभागी. सर्वेस्पोरा भियेता ती सुभागी. दुसरे वसाप साम पावलान तेसोलिकाराक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हे घडतले म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोमयेचो दीस रातीक येतल्या सराबारी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षितताय म्हूण लोक म्हणटनाच गर्भे स्त्रियेक प्रसूत कालार येनो आयले बरी एका इच्छेन
ताचे वयर उबाड देंवतलो आनी तांणी तांतली सुकून घेवंक शकची नात. पूण तुमी भाव भयणीनो कालोखान नात देखून तो दीस एका सोराबरी येवन तुमकां सांपळून घालिचो ना. तुमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं दिसाची भुरगीं आमी रातींची न्ही कालोखाची न्ही देखून हेरां बारी आमी न्हीद काडूंक नजो बागार जागृत आनी चतूर रावया. देवाचे उद्धार हे देवाचे उडका. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 92 ಬಿ 25. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. हांव करीत अगवान तुमी जर फाटी म्हजी थंय रावा येदेश फळगिया. हांव करीत अगवान तुमी जर फाटी म्हजी थंय रावा येदेश फळगिया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे असो. तुमचे सोबे असो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून निथळ केल्ल्या फांट्या परी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एकसावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एकसावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी खातन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घाल नासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता. या फिरगजेची शारोतीन काकुळतीच्या माये थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. ब्राझील देशाच्या रेजिपे म्हणल्या दिएसेजींतल्या एका फिरगजेंत राती मोद्यानेर सोर रिगले. कितें तांकां मेळटा सोरूंक म्हणून सोदना करतना साक्रेमेंताची ती भेट तांकां दिसली. तबेर्नाकला कशें ते गेले. तें फोंड ताणें उक्तें केलें आनी थंयसर आसली ती कुंभाराची आयदनां सिबोरियम म्हूण म्हणटा आमी ती ताणें भायर काडली.
ती भांगाराच्या आयदनां बरी तांकां दिसली कित्याक भांगाराचो लेप ताका आसुल्लो. थंयसर आसल्या त्या येवकरिस्ताक तांणी धरणीर उडयलो, कुमगार तांणी धरणीर उडयलो आनी ती आयदनां घेवन ते सोरून पडले. मुखल्या दिसा सकाळी मिरण्याम इगर्जेची बागलां उक्ती करून साक्रामेंता कशीन येत आसतना ताका व्हड आघात जालो. साक्रामेंत ह्या ताबेरनाकल फोडलां, ताचे बागील उक्ते आसा. थंयसर सिबोरियमनांत जेजूक येवकरिस्तांतल्या जेजूक धरणीर उडयलां. तुर्तान वचून विगाराक ताणें उठयलें, विगार धांवून आयलो, विगाराकी आघात जालो, विगारान घांट मारली, लोक उरसालो, सकट सुरसुरले, पश्चाताप पावले, येवकरिस्तांतल्या जेजूक अवमान केला म्हणली उतरां हर एकल्याच्या तोंडाचेर वाडलीं. आनी ही खबर त्या देशाचो आर्च बिशप हेल्डर कॅमेरा आखा पावली आनी ताणें म्हळें हांव मुखल्या आयतारा तुमच्या फिरगजेक येता. तो दीस आमी जेजूक अवमान केल्ल्या खातीर फारीकपणाचो आयतार जावन आचरण करया म्हणालो. आनी मुखल्या दिसा तो मुखल्या आयतारा तो आयलो आनी मीस पेटोवन शर्मावन दिता आसतना तो म्हणालो, मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येवकरिस्तांतल्या जेजूक जोरांनी अवमान केला, अपमान केला, ताका धरणीर उडयलां. आनी हे घडीत आमकां व्हडा दुखाचें, बेजारायेचें, पश्चातापाचें देखून आज आमी हो आयतार पश्चातापाचो आयतार आचरण करता. पूण ह्या जेजूक ह्या सोरांनी अपमान केल्ल्या बरी आमी करता गे म्हणलें सवाल त्या लोकां मुखार ताणें दवरलें. आनी तो म्हणालो, सगळें वोसभर फिरगजेंत आमी भावार्थांत शेळेपण दाखयल्ल्या वेळार आमकां फिरगजेंत अशी जबाबदारी करूंक आमी प्रयत्न करिनातल्या वेळार, फिरगजेंत हाताक हात दिवन वावरूंक मेळिल्ले अवकाश होगडायल्ल्या वेळार, आमच्या फिरगजेंत स्वार्थान कितें करूंक मेळटा, कितें म्हाका मेळटा म्हणल्या मनोभावान फिरगजेंत हांवें जियेल्ल्या वेळार, फिरगजेच्या खंयच्याय संगतींनी मेतेर जायनासतना जियेल्ल्या वेळार, रागान मोसरान जियेल्ल्या वेळार त्याच जेजूक ह्या सोरांनी अपमान केल्ल्या बरी आमी करता म्हूण म्हणालो. आनी तो म्हणालो, मोगाच्यानो, आमी अशें जावचें नाका. आमी एकवटान जियेवया, फिरगज कुटुंबान आमकां आसली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळया, निस्वार्थी मनोभावान ह्या फिरगजेंत हाताक हात दिवन वावरून आमचें फिरगज कुटुंब तें जेजू केंद्रीकृत करया म्हणून शर्मावार सांगा लागलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या गडिता फाटल्यान आमकां कितें लिसांव मेळटा. आमची क्रिस्ती जिणी आज आमी ताची मोलावणी करी जाय, इवॅल्युएशन आमी म्हणटा. आज आमी कोंप्रेसो आयतार आचरण करून येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी मान करता. येवकरिस्त फिरगज कुटुंब बांदता म्हणलो विशय मोतीन दवरून नियाळ आमी करता. 3 संगती विशयांत आज आमी नियाळ करचो. एक कोंप्रीच्या विशयांत, कोंप्रेसो आयतार, दुसरें येवकरिस्त आनी तिसरें फिरगज कुटुंब. कोंप्रेसो आयतार, कॉन्फ्रेटर्निटी म्हणून इंग्लिशांत आमी म्हणटा, म्हळ्यार कोंकणींत भाव बांदवपण. आतां हें भाव बांदवपण आमकां कशें लाभलें? हाका मूळ कारण पवित्रस्थानाचो साक्रामेंत. पवित्रस्थानाच्या साक्रामेंता मुखांत आमी कोणाची भुरगीं जाल्या? कोणाची भुरगीं? देवाची भुरगीं जाल्या. आनी देवाचो पूत कोण? जेजू. देवाचो पूत जेजू. आनी पवित्रस्थानाच्या साक्रामेंता मुखांत आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी देवाचो पूत जेजू पवित्रस्थानाच्या साक्रामेंता मुखांत म्हाका आनी तुमकां भाव तो जाता आनी आमी थोडी ताची भयणी जाता. देखून भाव बांदवपण पवित्रस्थानाच्या साक्रामेंता मुखांत आमकां तें लाभता आनी तें बांदवपण सांबाळचे खातीर जेजून आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा येवकरिस्त. येवकरिस्ता मुखांत आमी
त्या जेजू थंय एक जाता आमचो भाव बांदव पण सांबाळता आणि ह्या येवकारिस्ता मुखांतर आमकां हे फिरगस कुटाम लाभला. आज येवकारिस्त नातलो जाल्यार तुम्ही कोणी हांगासर हजर आसतना हांव येतो ना विगारी आसतना येवकारिस्त नातलें जाल्यार आमचें जिवीत अर्थ नातलें जावंक आसलें. पूण येवकारिस्ता मुखांतर जेजून आमकां ताचें आत्मीक पोशण दिलां, मात न्ही आमकां तो सदांच एकवटान सांबाळटा. आणि हे आचरण करूंक आज आमी सांगता मेळ्ळ्या. आज देवाचें उतार आमी आयकलें. आयचे पयले वाचप मुन्याच्या पुस्तकांतलें. कोणा विशयन थंयसर आज पयले वाचप उल्लेख करता एका सुगुणी पत्नी विशयांत. सुगुणी पत्नींत आसा जंय जाल्ल्या 3 संगती, ह्या 4 संगती आमी आयकल्यो. एक ती सुगुणी पतीन विश्वासी रावता. दुसरें आपल्या पती खातीर निरंतरी वावर ती करता. तिसरें ती देवबिरांतेंची येता. आणि चवथें दुबळ्यांक आदार दिवन गरजेवंतांक ती पावता. ह्यो 4 संगती आमच्या क्रिस्ती जिवितांत भोव गरजेच्यो. वांजेलांत आमी पळयता आनी नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता जेजू एक होरेत जावन आयलो आनी ताचे बोवारी आसलो तो लोक ताचे पतीन जाले. आनी अशें आमी हर एकलो तो संबंधी जोडता. जेजू जावन आसा आमचो होरेत आनी आमी सगळी पवित्र सभा ताची पतीन जावन आसा. आनी असल्या ह्या भावार्थी चिंतपांत आमी जियेत आसतना आमी कितें करी जाय? आयच्या पयल्या वाचप आमकां जाप दिता. आमी सदांच जेजूक विश्वासी रावा जाय. जेजूक विश्वासी रावचें म्हळ्यार ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेवचें. दुसरें, एक कशें आपल्या पती खातीर वावुरता तशें आमी जेजू खातीर वावरी जाय. आमच्या फिरगस कुटुंबांत आमी जेजू खातीर वावरी जाय. म्हजो म्हणलो स्वार्थ हांवें सांडी जाय आनी जेजू खातीर वावरूंक हांवें प्रयत्न करी जाय. आनी तिसरें, एक पतीन देवबिरांतेंची येता तशेंच जेजूचें हजरपण आमी हर एका घडये बोगा जाय. देवबिरांत म्हळ्यार देवाक पळोवन धांवचें न्हय, पूण देव म्हजें सांगता आसल्या म्हणल्यार त्या मनोभावान जियोवचें, देवबिरांतेन जियोवचें. आनी चवथें आमकां आसा समुदाय, त्या समुदायांत आमी गरजेवंतांक पावचें. असल्या संगती मुखांतर आमच्या क्रिस्ती जिविताक अर्थ लाभयचे म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी आयचें कीर्तन बोवापूर बायचें कीर्तन. ह्या कीर्तनांतलीं उतरां सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेतात ती सुभागी. आनी सर्वेस्पराक भियेल्ल्या वेळार ह्या सर्वेस्पराचे हाजरी जण जावन जियेल्ल्या वेळार कितें जाता? आमचें जिवीत नंदन जाता. कीर्तनांतली ती उतरां कीर्तन म्हणटा तुजें सगळें जिवीत नंदन जातलें. दुसरें, आमचें जिवीत फळां बरी जाता. एका दाखवालींत फळ आसल्या वेळार मात्र त्या दाखवालीक अर्थ आसा, सोबाय आसा. तशें जेन्ना हांव देवाच्या सावळेंची येता त्या वेळार मात्र म्हजें जिवीत फळां बरी जाता. आनी तिसरें, ताच्या जिवितांत आमकां वांटो मेळटलो. म्हळ्यार अशें जियेल्या वेळार सास्तीक जिविताक योग आसा तसली अर्हता आसली व्यक्ती जावन आमी बदलतले म्हणून आयचें कीर्तन आमकां सांगता. आयचें दुसरें वाचप सांत पावल थेस्सलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत. थंयसर सांत पावल म्हणटा जेन्ना आमी सोम्याच्या येण्याक राखून रावता, पयले आमी सोम्याच्या येण्याक राखून रावप जाय. ती घडी केदाळां येता ती आमकां कळीतना. दिसपडतें पत्रां आमी वाचल्यार आमकां कळटा कसल्या स्थितींत मनीस ह्यो संवसार सांडटा. 14 वर्सांचें भुरगें इस्कालांत तें खेळोन आसलें. थोड्या दिसांनी पेपर आयलें, हार्ट अटॅक जावन सरलें. 14 वर्सांचे की हार्ट अटॅक जाता गी खंडीत जावन. कांय तरी चलोन वयता आसतना एक्सिडेंट घडलें. ल्हान भुरगीं म्हूण न्हय, मध्यम प्रायाची म्हूण न्हय, उतर प्रायाची म्हूण न्हय, कितलीं एक्सिडेंटां जातात. कसल्या नमुन्याची पुरा पिडा आमकां दोसता आस्पत्रेंत वचून पळयल्ल्या वेळार आमकां कळटा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा आमचें जिवीत उदकांतल्या बळबळ्या बरी. ती केदाळां पुरता
केदळा नास जाता ते आमकां कळीत ना. पूण आमी आयती आसा जंय सांत पावल तेसालोनिकांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा हर एका घडये म्हणल्यार बरी तुवें आयती आसा जंय. दुसरें ताच्या येण्याक अर्हता आसले तसलें जिवीत आमी जिये जंय. ताच्या येण्याक अर्हता आसलें तें जिवीत म्हळ्यार हर एका घडये प्रामाणीकपणान जियोवचें तसलें जिवीत आसा जाल्यार मात्र नितीन हांवें जियोवचें. म्हजी उतरां म्हजे कर्ण्यो म्हजे चिंताप देवाच्या कुशेक थाळ पडटा तसलें जावन हांवें जियेल्ल्या वेळार मात्र म्हज्या जिविताक अर्थ लाभता म्हणून सांत पावल सांगता. आनी हाच्या सगळ्याचो फळ जावन सासनीक जिवीत देवाच्या रासान जियोवचें भाग आमकां हर एकल्याक फावो जातलें म्हणली उतरां आयच्या दुसऱ्या वाचपांतलीं सांत पावलाच्या त्या बरपांतलीं आमकां आयकूंक मेळटात. आनी असो वांजेल आमी आयकलो हांव करी दाखवाल आनी तुमी फांटे. सांजुआंवच्या सुवार्थेंतले 15व्या अध्यायांतले वळेर 1 ते 9 पर्यंत महापुरबायन जेजू ती दाखवाल आनी आमी फांटे म्हणून आमकां सांगता. पयल्यान पयलें जेजू आमकां आपोवणें दिता हांव दाखवाल तुमी फांटे. आमकां हर एकल्याक फांटो जावंक आपोवणें दिता. आनी फांटो जावंक आमी कितें करी जाय ह्या विशयान ती जेजू आयच्या वांजेलान सांगता. जेजू म्हणटा म्हज्या उतरां मुखांतर तुमी सवर्ण बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. आमी बेश्टें त्या वालीक चिडकून रावचें न्हय. आमचें जिवीत फळां बरी जायचें जाल्यार आमी ताच्या उतरा प्रमाणे जिये जाय. पळय आंब्याच्या रुखार बेंदेर आसा जाल्यार कितें जाता कितें जाता कितें जाता फळ मेळना. आनी बेगीन काडलें जाल्यार मात्र तो रूख वाचता ना जाल्यार तो फांटो मरता. म्हणजे सकाळ बेंदेर चड जालो जाल्यार रूख मरता. आनी जेजू म्हणटा म्हज्या उतरां प्रमाणे तुमी सवर्ण बेंडून नितळ केल्ल्या फांड्या परी जाल्यात. म्हळ्यार हर एका घडये तें देवाचें उतार वाचतना म्हज्या जिवितांतल्या अस्कतायेंतल्यान भायर येवंक आमकां खुरपा मेळटा. आनी तिसरें जेजू म्हणटा 3 संगती. पयलें जेजू आमकां आपयता ताचे ते एकवटून रावंक. दुसरें एकवटून रावंक आमी कितें करी जाय म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमी जियोवंक जिये जाय म्हूण सांगता. आनी तिसरें आमी ह्या प्रमाणे जियेल्या वेळार कितें जाता तुमी मागलें कितेंय जेजू म्हणटा तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तें तुमकां मेळटलें. आमकां कितें जाय ह्या संवसारांत समाधान जाय तृप्ती जाय दादोसकाय जाय पैगी. आनी तें मेळा जाय जाल्यार आमी जेजू थंय एकवटून रावा जाय. आनी हें सगळें खंय आमकां मेळटा येवकरिस्तान मेळटा. जेजू थंय एकवटून रावंक हाचे की वर्तें भाग आसा गी. जेजूची उतरां आयकूंक हाचे की वर्तें भाग आसा गी. आनी जेजू थंय एकवटून रावन मागणें करूंक हाचे की वर्तो जागो आसा गी. हें सगळें येवकरिस्ता थंय आमकां मेळटा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देखून येवकरिस्ता बोवारी आमचें जिवीत आमी अर्था बरीत करूंक हांगासर जमो जाल्या. कार्ल रानर म्हणलो पवित्र सभेंतलो वर्तो चिंतपी बरोवपी देवशास्त्री तो म्हणटा येवकरिस्ता मुखांतर आमची जिणी आमी आल्तारीक हाडटा आनी येवकरिस्तांत हांव प्रेरण जोडून आमी फाटी वेता. येवकरिस्ता थंय आमची जिणी आमी आल्तारीक हाडूंक आसा आनी येवकरिस्ताची कृपा घेवन आमची जिणी आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आमच्या फिरगजेंत आमी जियोंक आसा. दुसरी वातिकन महासभा आमकां सांगता येवकरिस्त जावन आसा आरंभ आनी शिखर क्रिस्ती जिविताचे. Eucharist is a source and summit of Christian life. येवकरिस्ता बोवारी आमचे जिवीत आमी बांदून हाडला. हांवें तुमकां सांगलें येवकरिस्त नातलो जाल्यार आज कोंपरेचो आयतार आचरण नातलें. कोंपरेचो आयतार सोडया हें देव मंदिरच आसूंक असाध्य आसतें. कित्याक येवकरिस्त आसा म्हणून येदें व्हडलें देव मंदिर बांदलां. ही देव मंदिर आसलो मूळ कारण जावन आसा येवकरिस्त. आनी येवकरिस्त नातलो जाल्यार हें देव मंदिर ना जालो जाल्यार आमकां पाद्र्या बी गरज नातले. विगार फादर नवीन मागीर सैरो याजक आसा आनी येवकरिस्त आसल्यान मात्र हांव हांगासर पावलो. देखून येवकरिस्ता बोवारी आमचें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडलां दुसरी वातिकन महासभा आमकां सांगता. आनी त्या येवकरिस्ता थंय आमचो मनोभव कसलो. येवकरिस्त हांवें प्रस्तावनार सांगलें येवकरिस्ताक आमी मान करचो. येवकरिस्ताक आमी मान करचो. येवकरिस्त म्हाका देवान दिल्लें तें देणें. येवकरिस्ता थंय म्हजो मनोभव कसलो. कोरोना पिडे उपरांत कितें जालें
मिसां बंद जालीं इगर्ज्यो बंद पडल्यो एका तरेची बेजाराय इगर्जेक वचोंक ना वाड्या जमतेक वचोंक ना कोणाय लागीं उलोवंक ना आणि तो मनोभावांतल्यान थोडे भायर आयले जाल्यार आनीकी थोडे त्याच मनोभावांत आसात. कोरोना पिडे उपरांत मिसाक येवच्याचो संको उणो जाल्लो आमकां दिसता. असो परिणाम कितें भावार्थी जिवितांतल्यान पयस वचचें देवसराच्या त्या दावलयेक सांपडचें आनी जिवीत निराशी करचें. देखून म्हजो मनोभाव येवकरिस्तांतय हांवें बदलूंक आसा. येवकरिस्त एक मोगाचें मिलान या मिलागात म्हाका जावंक आसा. येवकरिस्ताच्या मोगान भरलेली जिणी जियोवच्याक हांवें येवकरिस्तांत वांटेली जावंक आसा. येवकरिस्ताक हांवें येवचें सवयेच्या बळान न्हय. हर एक आयतारा म्हज्या भुरग्यापणांतावन हांव मिसाक आयलां. देखून आजय हांव इगर्जेक येतलो म्हणलें सवयाच्या बळान न्हय बगार जेजूच्या मोगान. जेजूक हांव मेळोंक येता, जेजूक हांव भेटता, जेजूची उतार हांव आयकता आनी म्हज्या जिविताक अर्थ दिता. तसलो एक मोग आसा. त्या दळा मात्र तो येवकरिस्त अर्था भरीत आनी फळां भरीत जाता. येवकरिस्तांच्या म्हळ्यार मिसाक हांव मिसाच्या बलिदानांत हांव वांटेली जायना जाल्यार पाताक जाता. ल्हानपणांत हांवें शिकलें आयतार सोंतू भाग्यवंतपणी सांबाळ. देखून पाताक जाता म्हणल्यार त्या मनोभावान आयलो जाल्यार ती चिंताप सारकें न्हय. वय पाताक जाता खरें कित्याक ती म्हजी जबाबदारी. पूण ताच्याकी वर्तें जेजू थंय म्हाका मोग आसा. देखून हांव मेळोंक येता जेजूक. तिसरें येवकरिस्ताक मिसाक हांव वचना जाल्यार कांय तरी अनहवत जायत. वाटेर येतना कांय कोणी म्हाका आदलीत या वाटेर येतना म्हज्या मांड्याक नारळ पडात म्हणलें तें बें आसूंक पुरो. तस जाल्यार भियान आमी ह्या पवित्र बलिदानाक हजर जावचें न्हय. बगार जेजूच्या मोगान ताका भेटच्याक ह्या येवकरिस्ताक हांवें येवचें. दुसरें येवकरिस्ताच्या त्या पवित्र बलिदानांत हांवें वांटेली जावचें. सबार पोवटी हांव हांगासर येता पूण म्हजी मोत खंयसर आसता. आयताराचें पयले मीस हांगासर 16 जाणां तुमी वेळार येतात पूण थोडे फावटी आमी पळयता हांव लेट करून येवचें. आनी मिसाच्या पवित्र बलिदानांत कूड मात्र हांगासर आसची. मोत दुसरे कडेच, मोत दुसरे कडेच. आनी मिसाच्या पवित्र बलिदानांत खाली मौनपणी वांटेली जावचें. अशें केल्ल्या वेळार लुकसाण कोणाक जाता मोगाचें न्हू आमकांच जाता. कित्याक मिसाचो फळ आमकां मेळना. ही एक बेश्टें खंयच्याय एका पिक्चराक गेल्ल्या बरी या खंयच्याय ड्रामा गेल्ल्या बरी नाटका गेल्ल्या बरी जावंक साध्यता आसा. पूण जेन्ना हांव संपूर्ण तरेन वांटेली जाता ह्या पवित्र बलिदानांत त्या दाळा मात्र तें फळां बरी जाता. देखून मिसाक एक 5 मिनटां पयलीं येवन त्या सर्ग संवसाराच्या धन्याक सर्गा संवसाराच्या रायाक म्हज्या काळजांत घेवंक हांवें तयाराय करची. ताच्या उपरांत मिसाच्या पवित्र बलिदानान संपूर्ण तरान हांवें वांटेली जावचें. तीं खंतारां व्हडल्यान म्हणशी आतां बूक उक्ते करी जाय म्हणून ना LCD टीव्हीचेर तें पडटा. तीं खंतारां आमी आयकोवची या कंतारां वाचची आनी व्हडल्यान म्हणचें. मिसाची ती मागणी आसात ती मागणी आमी व्हडल्यान म्हणची. थोडे फावटी खुशी जाता प्रायवंतां पळया कितल्या आपुरबायेन ती मागणी तांकां वाचूंक थोडे फावटी येना. थोडे फिरगजेन हांवें पळयलां वाचूंक तांकां येना जाल्यार आयकोन ती शिकल्यांत आनी व्हडल्यान ती म्हणटा. देखून आमी तांची देख घेसय आनी ती कंतारां फावो त्या परी म्हणूंक आमी प्रयत्न करी जाय. ती मागणी फावो त्या बरी आमी उसारी जाय. आमची मोत ह्या सगळ्या पवित्र बलिदानाच्या हर एका उतरांतय हर एका त्या संगतीतय केंद्रीकृत करी जाय. त्या दळा मात्र तो येवकरिस्त अर्था बरीच जाता. हें जर आमकां समजलें हर एक येवकरिस्त एक मोगाचो वेळ जातलो. जेजूक भेटचो तो वेळ मोगाचो वेळ जावन बदलतलो. आनी तिसऱ्यान येवकरिस्ताची जिणी आमी जियोंक आसा. याजक निमाणें कितें म्हणटा मीस आखेर करतना कितें म्हणटा वचून येयात
क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां हांव धाडटा म्हणटा. कित्या पासून ती उतरां म्हळ्यार आमी येवकरिस्ताची जिणी जियोंक आसा. मिसा ते पळया काल रानार म्हणटा येवकरिस्तांतय आमी जिणी आल्तारीक हाडटा आनी येवकरिस्ताची कृपा जोडून ती जिणी आमी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजेंत आमी जियेता. देखून पळया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, येवकरिस्तांतय आमचो मनोभव कसलो. येवकरिस्त म्हज्या जिविताक जेजून दिला. येवकरिस्त जिणी हांवें जियोंक आसा. जशें येवकरिस्तान जेजून आपणाक कसो मोडलो तशें आमी हर एकल्यांनी आमकांच मोडोंक आसा. खंयसर आमच्या घरा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजेंत कितें म्हजें तावन करूंक साध्य आसा तें हांवें करचें. एक क्रिस्ताचो खरो पाटलावदरी जावन जियोवचें. आमकां कोणी मार्गार मेळ्ळ्या वेळार विचारता तूं कोण? आमी कितें म्हणटा? आमी क्रिस्तांव म्हणटा. ह्या समाजेंत आमकां क्रिस्तांव म्हूण वळखतात, पूण क्रिस्ताक परगटची जिणी आमचे थंय आसा गे म्हणलें सवाल आमी विचारचें. आनी ते सवालाक जाप येवकरिस्ता मुखांतर आमी जोडून घेवंक आसा आनी त्या सवालाक आमी जाप दिवंक आसा. क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जावन आमकांच आमी मोडोवंक आसा. त्याग सॅक्रिफायस करूंक आसा. देवसराच्या त्या ओडण्यातावन पयस येवंक आसा. एक बरी उर्बेस्त एक देखी बरी जिणी आमी जियोंक आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, येवकरिस्ताची जिणी जियेल्ल्या वेळार मात्र आमचें जिवीत सार्थक जाता. देखून जेजून कशें आपणाक कसो मोडलो तशें आमी हर एकल्यांनी ल्हान ल्हान संगते मुखार जावं दी ती बरी उतरां, जावं दी तें बरें चिंतप, जावं दी त्यो बऱ्यो करण्यो, आमकां मेळिल्ले अवकाश फिरगचेंत आमच्या घरा आमी वापरया. क्रिस्ताक साक्ष जाता तसले खरे क्रिस्तांव जावन जियोंक प्रयत्न करया. ह्या येवकरिस्ता मुखांतर आमकां ती सकत मेळटा, ती निर्फळ करची नाका, बगार ती सकत आमी वापरया आनी खरे क्रिस्ताचे पाटलावदरी जावंक आमी प्रयत्न करया. येवकरिस्त क्रिस्ती कुटाम ह्या फिरगस कुटाम बांदता. देखून ते फिरगस कुटाम बांदी जाय जाल्यार येवकरिस्त थंय म्हजो मनोभव हांवें सारकें करूंक आसा. जेजूक हांव मेळोंक येता. जेजूक मेळ्ळेंच म्हाका ती सकत मेळटा आनी सकत म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या फिरगजेंत, समाजांत हांव वापरता आनी क्रिस्ताचो खरो साक्षी जाता म्हणलें तसलें चिंतप आसा. खंडी जावन हो कुंभरीचो आयतार आचरण करचें तें अर्थाभरीत जातलें. तर आयच्या ह्या बागे दिसा, ह्या कुंभरीच्या आयतारा दिसा जेजूक आमी मान करता आसतना त्या आर्चबिशपान सांगली उतरां आमी सदांच एकवटान, मोगान, त्यागान फिरगचें जियेवया आनी जेजूक सदांच मान करून ताचें बेसांव सोडया. ह्या पवित्र बलिदाना मुखान तसली एक कृपा, तसली एक दैवीक ससाय आमकां हर एकल्याक लाबोवन दी म्हणून मागया. उबी रावया. भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तू सोर असणार. आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपसारलो करो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासोत आनी आमचे सोडून पासोत सर्गार गावतो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पावस पिलाताका ताका खुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता. ईश्वर आनी जीवदातार तो आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समाज सारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले सभे सत मानता. पातकाच्या बोगसणे खातीर एक पवित्रान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. देव आमचो बाप मोगाळ जावन आसा. ताच्या पुता जेजून सांगली उतरां म्हजे नवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशा जाल्यार तो तुमकां दितलो. व्हडा बावर्तान आमची सर मागणी बापाच्या पांयां तळा दवरया.
तुमची जबाब. तुमची जबाब. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा पवित्र सभा म्हणले कुटाम सोलनवरच्या पापासाहेबाक आणि बिस्पांक तशेंच सर म्हणयाऱ्यांक मोगा सेवेच्या स्पिरितान बरं सर लोकांक बवरत्यान सांगाता दवरूंक जाय आसची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमच्या राजकीय आणि सामाजिक मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी जाणा जावन सेवे मनोभावान वावरिशे कर. धर्म जातकात आणि फटीस विशयी मध्ये आडिनासतना सर्वांच्या उर्गतेक वावरूंक तांकां जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा मागता आमी आमच्या फिरगज कुटुंबा खातीर सर फिरगज घरा जेजू बऱ्या गवल्याचो एकच समुदाय म्हूण लेखूंक आमकां शिकय. एकामेकाचें उणेपण ओळखून आनी एकामेकाचें बरेपण मानून घेवंक आमकां उदार मनाचें कर. फिरगज कुटाम बांदून हाडच्या वावरांत आमकां एका मनाचें आनी एका काळजाचें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा मागता आमी आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या हर एका सण्यान मोगा संतोषान वावरूंक शिकय. आमच्या भुरग्यांक तशें तरणाट्यांक बऱ्या शेगुणांनी नेटय. प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक तांची पिडा सोंसून व्हरोंक घटाय दी. कुटुंबाच्या वडिलांक कुटाम चलोवंक सदांच तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा मागता आमी देव आपोवण्या खातीर बेले जायते आसा पूण वावराडी थोडेच म्हणल्यार तुज्या पुताच्या उतराचो अर्थ आमी समजशें कर. आमच्या भुरग्यांनी तुज्या शेतान वावुरच्याक धाडूंक आमच्या आवय बापाय उदार मनाची कर आनी आमची युवक युवती समर्पीत जिणेंतय आकर्शीत जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा मागता आमी सर जातकात आनी माताच्या लोकां खातीर समेस मनशांनी सर धर्मांचो मूळ तत्व शांती आनी माया मोग म्हूण समजून सुखा संतोषान आनी कश्ट आकांतान एकामेका पावशे कर. संवसारान सदां समाधान आनी संतोष रास करूंक सर्वांनी वावरिशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. കനിവിൻ്റെ നാഥനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ യാചിച്ച് ഇന്ന് ഈ ബലിവേദിക്ക് ചുറ്റും അണഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഇടവക സമൂഹത്തെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇടവക തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാതൃക അനുകരിച്ച് ആഴമായ വിശ്വാസത്തിലും ഭക്തി തീക്ഷ്ണതയിലും ജീവിച്ച് ഉത്തമ ക്രൈസ്തവരായി ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमी मागता फिरगज बिगारा पासत हांगासर सेवा दिवच्या याजका पासत तांकां जाय अशी आशिर्वादां दी. ह्या फिरगज कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक जाय अशी पवित्रत्म्याची देणी तांकां फावो कर. आमी फिरगजेंत वावुरतना मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी समजून हे फिरगज कुटाम एकवटाचें मोगाचें भावार्थाचें मंदिर जावन बिडार जावन बदलूंक आमकां जाय अशी दैवीक जाणवाय तूं दी. आमी हर एकल्यांनी तुका मान कर. आमकां जाल्ली दिल्ली ती जबाबदारी बऱ्या तरान पाळ. तुका मोगाची जावन जियोवच्याक आमकां आदार दी. आमी तुज्या पांयां तळा दवरली सर प्रार्थना दयेन मानून घे. ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. ಆಮೆನ್. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 122 ಸಿ 59. वेदी सरशी बापा आयल्या उंडू आनी वायनास पेटयता स्वीकार करती मोन परता आमकां तुका समर्पिता. वेदी सरशी बापा आयल्या उंडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करपी म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता.
आसो gur तुझ्या sacrifice-आसो वेदीसशी बापा आयल्या उंडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता वावराम सुदाका फळांचो दाकानी तयार जालो तुझ्या रक्तान तो बदलचो वर्णूक मेस्तेर जायतासो कर आमकां तुझ्या मोगाचो gur तुझ्या महान त्यागाचो कर आमकां तुझ्या मोगाचो gur तुझ्या महान त्यागाचो वेदीसशी बापा आयल्या उंडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता वावराम सोंडो गोवाचो कश्टवांटीन तयार जालो तुजी कुडीन तो बदलचो वर्णूक मेस्तेर कुर्चाचो कर आमकां तुझ्या मोगाचो gur तुझ्या sacrifice-आसो कर आमकां तुझ्या मोगाचो gur तुझ्या sacrifice-आसो वेदीसशी बापा आयल्या उंडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता वेदीसशी बापा आयल्या उंडो आनी वायनास पेटयता स्वीकार करती म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता मोगचेनो मुझे आनी तुमचे हे पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेन आमच्या आणि पोसवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव जेसूच्या आनी आमच्या बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाचो आनी शांतीचो कुणा गोवाचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपोवन दिता तशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एक सुवायन आमी करून घेता तशें तीस जेजूची कूड आनी रगात घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासुया वयशामी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सब काळी आनी सब थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संसार सरा पर्यान सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक
जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या दमदुतां बराबर निमाण्या जेवणा बसलो तेन्ना जेजून कथनांतल्या शिळयेन तुका आपणाची भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकणेची बली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. ह्या तरेन एकच प्रितमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकवटायताय. देखून आमी तुज्या कृपेची गोडसाण साकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विची जेवणान वांटो घेवंक लागीं सरता आनी आतां सर्गीच्या दुता सांगाती प्रितुमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 दरबाराचो सर्वेच पोरतो. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय. सर्वेच पोराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय, उत्सर्गीत तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सजीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेंती तावन अस्तेम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी कच्च्याक एका आशा परसातूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gut purgachuya. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्याने येतलो. बापा आमचे सोडून पासो तुज्या पुतान सोसलेल्या कस्ता मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान ही जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इस्तगात जोडल्या
तिस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजे दाल दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओमकार मनयेच्या भाग्यवंत जुजे तिचे पती संगता तुज्या भाग्यवंत अमृताच्या आनी वैभव रक्त सक्सेंच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या भिनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळले पडून घेवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले विघ्नांतले नालिसायांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय समाधान बरी भलायकी आमकां दी. सगींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान तरेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण हांगा सरासर आसल्या आमच्या सुमेस्तांच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल. तुज्या मोगान तुजे शांतीन तुज्या एकवटांत आमकां सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळताय. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळताय. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी.
पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी म्हाका पावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. D 76. जेसु तू ये मुझे तर काळजान प्रकाश वांकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सक्तीन वागर. जेसु तू ये मुझे तर प्रकाश वांकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सक्तीन वागर. जेवान ते सर्गींचे आत्मी घटाय देवचे उरते हे काळसान तुका सेवचे. जीवन ते सर्गींचे आत्मी घटाय दिवचे उरते हे भाग मोचे काळसान तुका सेवचे. धुलो जेसू उंड्यारो पार काळसा राव जेसू 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 धुलो जेसू उंड्यारो पार काळसा राव जेसू. जेसू तू ये मुझे तर काळसा प्रकाश वांकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सक्तीन वागर. जीवन ते सर्गींचे आत्मी घटाय दिवचे वर्ते जीवन ते सर्गींचे आत्मी घटाय दिवचे वर्ते भाग मोचे काळजा तुका सिंचे. जेसू तू ये मुझे तर काळजान प्रकाश वांकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी सक्तीन वागर.
प्रार्थुया. बापा, सासनाक तुझ्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावासर मैपसान तुझ्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरावर त्या सुखाची सुफोळकुणा जेजूची आमोली कूड आनी रगात तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजांनी मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या आम सुमेस्तांक तुवें बसायल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. मुकलो थोडो वेळ साक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन आमी करया. ताची दैवीक हजरपण आमच्या काळजांत आसा. तसो जेजू येवकारेसा मुखांत आमच्या मुखार येत आसतना देंबी घालन ताका आराधन करून आमी गावया गीत. जेजू बोऱ्या कुल्या, जेजू स्वादीन बोऱ्या, सर्गी प्रांतू देवलोय, सोबो माका बहुमगळा जेजू, ह्या पवित्र साक्रामेंतान तूं खरोच हजर आसाय. उंड्या रुपाका लिपोवन आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत तूं आयलाय आनी आतां परत आमकां आत्मीक दादोसकाय दिवच्या खातीर ह्या पवित्र संस्कारा मुखांत्र
ह्या पवित्र उंड्या रुपाकाल आमच्या मुखार तूं हजर आसाय. तुज्या मुखार सरपडटा हांव सोम्या, तुका आमी आराधन करता. केदे व्हरतें भाग आमचें, तुका सर्गा संवसाराच्या धन्याक वाकणचें, आराधन करचें. ना फावो आमी तरी जेजू तुवें आमकां हें भाग फावो केलाय. तूं आमचो हर एकल्याचो मोग करताय, आमकां तुज्या मोगान तूं आराम धरताय. आमी हर एकल्यांनी तुजे थंय एकवटून रावा जाय म्हूण तूं आशेताय. ह्या युकरिस्ता मुखांतर आमकां आत्मीक पोशण दिताय. ह्या युकरिस्ता मुखांतर आमकां तूं दैवीक घटाय लाभयताय. ह्या युकरिस्ता मुखांतर आमच्या जिविताक जाय आसची ती सकत तूं फावो करताय. भोव मोगाळा जेजू, ह्या पवित्र वेळार तुज्या मुखार दिंबेर आमी आसां. जशें गवळ्यांनी तुका नमस्कार केलो, आराधन केलें, जशें तुजे थंय आयिल्ल्या हर एकल्यांनी तुजी सकत सोडली, तुजी महिमा भोगली. आमी हर एकलो ह्या फिरगजेची आज कोंप्रेसो आयतार आचरण करून तुका मान करता आसतना तुजे मुखार सरपडटा हांव सोम्या. तुका आमी आराधन करता, तुका आमी दिन वाचता, तुजी स्तुती आमी गायता, तुजो मोग आमी नियाळता. आमची जबाब तुका आमी आराधन करता सोम्या. ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखान तुजें हजरपण आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर आमचें आत्मीक पोशण दिल्ल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर आमच्या आत्म्याची दादोसकाय जाल्ल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर आमकां आमचें जिवीत अर्थाभरीत केल्ल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. ह्या येवकरिस्ता मुखांतर आमचे हर एकल्याची तुवें जतन केल्ल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. तुज्या उतरा मुखांतर आमकां जाणवाई तुवें दिल्ल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. तुज्या उतरा मुखांतर आमकां बरी वाट चलोवंक तुवें मार्गदर्शन दिल्ल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. तुज्या पवित्राच्या साक्रामेंता मुखांत आमकां हर एकल्याक तुजी कन घेतल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. आमकां हें आपुरबायेचें फिरगस कुटाम तुवें दिल्ल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. आमकां आमच्या जिविताक गरज आसा ती मोगाची मनशां तुवें आमच्या कुटुंबांत फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. समांतराच्या वायटा विघ्नांतले, अनवारांतले, पिडे शिडेंतले, नालिसायांतले तूं आमकां राखल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. हर एका घडये आमची तुवें विविध तरान जतन घेतल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. आमचो तुवें विविध तरान मोग केल्ल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. आमकां सदांच तुज्या कुर्पेन तुवें राखल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. आज हांगासर तुज्या मुखार येवन तुका आराधन करचें भाग तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी आराधन करता सोम्या. सोम्याचो मोग आमी नियाळया, काळजांत तावन ताका आमी आराधन करया. दैवीक बुजवणदार तो, दैवीक काकुळदार तो. आमची आराधनाची चिंतना, उतरां, बोगणां सांगाता घाल आमी गावया. आराधन करता सोम्या हांव तुका, संतोषान भरलां काळीस मोचे. राव्या काळजान सोणवोसा नाका, नाका सोम्या म्हाका कांय दुसरें. आराधन करता सोम्या हांव तुका, संतोषान भरलां काळीस मोचे. राव्या काळजान सोणवोसा नाका, नाका सोम्या म्हाका कांय दुसरें. सोम्या तुजे विणे म्हाका दुसरें कितेंच नाका. तूं मात्र एकलो आसल्यार म्हज्या जिवितांत सोम्या तें पुरो. तुजो आदार हांव मागता, तुजे सांगातपण हांव आशेतां. तूं म्हाका हर एका दिसा तुजो मोग नियाळोवंक आपोण दिताय. हांवें सलमाल्या घडये तावन आजून वरेक तुवें म्हजो केल्ल्या मोगा खातीर सोम्या
कसो म्हजो उपकार हांव बावडूं सोम्या तुज्या मोगाक कशें स्पंदन हांव करूं हर एका घडये हर एका दिसा हर एका संगतीनी तुजी अपरिमीत मोवाळाय दयाळाय बेसावा हांव भोगूनच आसा सोम्या जेजू तुजो हांव मोग करूंक आशेता तुज्या मोगांत हांव रावोंक आशेता तुज्या मोगाचे हातेर जावन म्हज्या कुटुंबांत फिरगचेंत म्हज्या समाजेंत हांव जियोंक हांव आशेता सोम्या तुजो मोगाचो अनुभव म्हाका दी तुज्या मोगाच्या कृपेन म्हाका तूं भर तुज्या मोगाच्या सावळेंत हांवें जियोंक गरज आसा तो दैवीक आदार म्हाका तूं दी आमी गावयांक गीत तुजो हांव मोग करता जेजूक आमचो मोग आमी बसावया जेजूक आमचें जिवीत आमी बसावया आनी गावयांक गीत तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां तुज्या पांयांत ताळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजी संगती हांव रावतलो हांव पाटी सरसोना तुज्या पांयांत ताळा रावतलो तुजे संगी हांव रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो हांव पाटी सरसोना आमचे हात आमी वयर उबारया आनी सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू तू राय सोम्या जेजू तू मेस्त्री सोम्या जेजू मिस्त्री सोम्या तू दारवाटो सोम्या जेजू तू वाट सोम्या जेजू तू सत सोम्या जेजू तू जिवीत सोम्या जेजू जीवित सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या ओगलाप तुका सोम्या जेजू ओगलाप तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जेजू जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 सोम्यान आमचो मोग केला तसो मोग नियाळून आमी गावयांक गीत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आथा आनी ससना तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोगच्या तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी कच्याक तुवें म्हाका विसलोय सांसाण सुका पावच्याक तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आथा आनी ससना मोगचनो मुकलो थोडो वेळ सोम्याक आमी पुरशावार व्हरून सोम्याक आमी मान करया तो जेजू आमकां हर एकल्याक पळयता आमचो मान कितलो आसा तो पळोवंक कत्रेकता देखून ह्या पुरशावांत भक्तीपणी आमी वांटिली जावया खंतारां आमी म्हणया तो सोम्या आमचे सांगता समकता म्हणलें मतीन काळजांत आमी दवरया पयलें दुंपू आनी कुरीस ताचे उपरांत बेणकार ताचे उपरांत कुमगाराचीं भुरगीं ताचे उपरांत उरलीं भुरगीं आमी ओडा लाना सांगाता मेळोन उपरांत आल्तार भुरगे त्या उपरांत याजक साक्रामेंतां घेवन पुरशावार वेतना ह्या रितीन भक्तीपणी वांटिली जावन आत्मीक गटाय आमी जोडया
दयाकन मुखार सरचें कुरीस काण घेवन मुखार वेचें दुंपेल्यांनी कुर्सा सांगाता वेचें तुर्तान देवा तुझ्या
क्रिस्ता हुंड्यारू पार्ली पुनश्चा नमो नमो सोडवुंदरा साक्रामेंतांताम काराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्यारू पार्ली पोनाश्चा नमो नमो सोडवुंदारा साक्रामेंतांताम काराच्या सर्गी सुदेव तूं आमकां मेळूंक रावलाय देवपूण लिपूंक तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय हुंड्या वायलारीन तूं आमचें खाण जाता आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्यारू पार्ली पोनाश्चा नमो नमो सोडवुंदारा साक्रामेंतांताम काराच्या जिणेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुजे थावन घुसवून आशेन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये तुजे तू
आसा या बिडारा रावलाय तुमकारो स्वामी साक्रामेंटा स्वामी साक्रामेंटा आमकां बासाम रावला तुझी देव सावकासाय आमची दुखां पुसताय तुझे सरशील नामों घेता आमची कणपेजाराय सांगता स्वामी साक्रामेंटा स्वामी साक्रामेंटा स्वामी साक्रामेंटा हातून आमचो विशेष वदा नामो तुझी रातार तूं आमचो देव उसां वरदयान पळयता तुझे सौम्या पातेर रमना स्वामी साक्रामेंटा स्वामी साक्रामेंटा स्वामी साक्रामेंटा देखून रुपुल्याचे पूण पाप्याक दिसचे मुखार देवाचे फाक
Jezu, tu mozo rai. Jezu, tu's makazai. Hallelujah, Jezu, tu mozo rai. Jezu, tu's makazai. Arga tuka stuti tuka arga tuka stuti tuka. Hallelujah, Jesus, tu mozo Deus. Jesus, tu mozo Deus. Arga tuka stuti tuka. Tuka stuti tuka. Jesu, tu moje sot. Jesu, tu moji vat. Hallelujah, Jesu, tu moje sot. Jesu, tu moji vat. Arga tuka stuti tuka arga tuka
Hallelujah.
Jezu tूं म्हजो राय Jezu तूंच म्हाका जाय हालेलुया Jezu तूं म्हजो राय Jezu तूंच म्हाका जाय आर्गा तुका स्तुती तुका आर्गा तुका स्तुती तुका बहुमोगळा जेजू तुका आमी परगट तरान मान केलो आनी आतां तुजे आशिर्वाद घेवंक आमी आयते आसा आमचें सगळें जिवीत तुका समर्पित हांव सम्या आमच्या हर एकल्याच्या ताळवेतावन पांया पर्यंत आमची सगळी कूड तुका समर्पित हांव आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी तुजो मोग वाळून दी तुजी सकत वाळून दी आमकां सवकसाय लाबोवन दी आमच्या मोतीक समाधान दी आमच्या कुडीक भलायकी दी आमच्या आत्म्याक सकत दी सदांच तुज्या मोगांत आमी रावोंक आमकां कृपा दी आमच्या जिविताची हर एक राटावळ तुज्या पांया तळा समर्पित हांव सम्या आमचो कंतुस्को आमचो बेजाराय आमच्या जिविताची हर एक चिंतना तुका आमी समर्पित हांव आमकां तुज्या मोगान आरावन दर सदांच तुज्या सक्तेन आमकां तुंबर देवसराच्या सोरवडण्यांतलें सर्व वायट सालींतलें आमकां तूं निवार सदांच तुज्या मोगांत आमी रावोंक आमकां तुजो आदार दी भोवमोगळा जेजू आमचें जिवीत तुका समर्पित हांव आमच्या जिविताक गरज आसा ती आशिर्वादां बरी भलायकी मती समाधान दिसपरत्या वावरां जाय अशी ती तृप्ती दिसपरत्या जिवितांत जाय अशीं बेसवां आमकां हर एकल्याक तूं फावो कर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्याक तुका समर्पित हांव ल्हानांतल्यान व्हडा पर्यंत तुज्या आशिर्वादांनी तांकां तूं राख आनी सांबाळ आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक जाणवाय दी शेगुणांनी वाडोवंक तांकां तूं कृपा दी तांकां तुज्या मोगान आराम दर आमच्या तरणाट्यांक मतीक उजवाड दी सर तराच्या वायट वडण्यांतलें वेळ बार करच्या संगतींतलें तांणी पयस रावून बऱ्या फुडाराक बरी बुन्याद करूंक तांच्या मतीक उजवाड दी आमच्या तरणाट्यांक बरें काम तूं फावो कर आमच्या तरणाट्यांक बरी जिणये सांगातीन तूं फावो कर आमच्या कुटुंबांत आसच्या गांवांत तशें परगांवांत अशा हर एका संद्याक तुका समर्पित हांव तांकां तूं राख आनी सांबाळ आमच्या दिसपरत्या ग्रासाचें तुजें बेसांव घाल आमच्या कुटुंबाच्या पालन पोशणा खातीर आमी करचो तो वावर फळां बरीत कर दिसपरत्या ग्रासा मुखांत आमचें कुटाम सोलोवन व्हरूंक आमकां आर्थीक संपळ मुळां आमकां जाय परत्या मापान तूं फावो कर सम्या आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायस्तांक पिडेस्तांक तुज्या पांया तळा समर्पित हांव
तांकां तुज्या मोगान आरावन दर तांची उतर प्राय पिडा सोसूंक तांकां कुरपा दी तांची मोगान साखरी करूंक आमकां बरें मन दी आमच्या कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या संद्यांक तुज्या गोपान घे सोम्या आमचे लागीं मागणें विसारल्या आमी मागणें बसायल्या हर एकल्याक तुज्या पांयां तळा समर्पिता हांव आमच्या मोगाची सबार जाणां सबार तराच्या कश्टाक नसताक पिडे शिडेक सांपडल्यान तांकां तुजें आशिर्वाद दी तांच्या कश्टा नसतांतलें पिडे शिडेंतलें तांकां निवार आमच्या फिरगस कुटुंबाक तुका समर्पिता हांव फिरगस कुटुंबाचो वडील जावन अशा विगार बापाचेर तुजें बेसांव घाल एक बरो विगार आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर ताच्या मुखेलपणा खातीर ताचे तावन मेळच्या आत्मीक मार्गदर्शना खातीर तुका अर्गां दिता आसतना तांकां जाय अशी बरी भलायकी दी तांच्या वावरांत तृप्ती दी लोकांक भरपूर सहकार मेळोवन हें फिरगस कुटाम भावार्थी कुटाम जावन बदलूंक उर्बेस्त तुका मेसवाता तसलें फिरगस कुटाम जावन रुता करूंक ताणी करचो तो वावर फळाबरीत कर हांगासर सेवा दिवच्या फादर नविनाचेर तुजें बेसांव घाल तांच्या शिकपा शेतांत ते वावुरता आसतना तांच्या वावरांत तांकां तृप्ती दी बरो फळ तांकां मेळासो कर तांकां जाय अशी बेसांवांत दी हांगासर अशा सैरी याजकाचेरय तुजें बेसांव घाल तांकांय तुजें आशिर्वाद दी हांगासर सेवा दिवच्या धार्मीक भयणीक तुका समर्पिता हांव तांच्या जिवितांत गरज आसा ती आशिर्वाद दी तांच्या धार्मीक बेसान तृप्ती आनी तांच्या मिसावान तांकां जैत लाभय फिरगजेच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सर्व गवळीक परिशदेच्या सांद्यांचेर गुरकाराचेर प्रतिनिधींचेर संघ संस्थांच्या मुखेल्यांचेर सगळ्या गवळीक परिशदेचेर तुजें बेसांव घाल तुजे खातीर वावुरता हांव म्हणलें तें बरें मोन तांकां दी तांचो वावर करतना तूं जा तांचो सकत तूं जावन आसा तांचो आदार तुजे खातीर निस्वार्थपणान वावरूंक ह्या फिरगजेच्या बरेपणा खातीर कितें सर्व करूंक आसा तें करूंक तांकां तुजो आदार दी मागता बापा ह्या फिरगजेंत आजच्या हर एकल्या पासत आयचो हो कोंप्रेचो आयतार विविध तरान बऱ्या तरान आचरण करूंक आदार दिल्ल्या हर एकल्याक तुजें बेसांव दी सबार जाणांनी वावंट घेतल्या तुका आज मान करूंक तांणी केल्लो तो मान तूं स्विकार कर आनी तांकां तुजें बेसांव दी हांगासर अशें आमकां हर एकल्याक तुजें बेसांव आमी आशेता सोम्या जशें तुवें 2000 वर्सां आदीं तुजे लागीं आयिल्ल्यांक आपडलें गूण केलें तशेंच आमकांय हांगासर तूं आसल्या हर एकल्याक तूं आपड तुज्या दैवीक सत्यान तूं बर संतोशान उर्बेन आमी आमचें जिवीत सारच्याक भावार्थांत आमी उर्बेस्त जावच्याक आमच्या भावार्थी जिविता मुखान आमच्या कुटुंबांत आमी बदलावून हाडच्याक एक बरें मोगा बायपासाचें भाग्यवंत कुटाम आमी आमचें कुटाम जावन बदलूंच्याक आमकां तूं करपा दी आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल तुका मेसवाता तसली परजा जावन आमी जियोवच्याक जाय अशी दैवीक आदार तूं लाभय तुज्या आवयक आमकां तुवें तुजी आवय आमची आवय करून दिल्याय तिची ससाय फिरगजेची शारोतीण जावन आमकां सदांच लाभता तिच्या मेटांनी चलोवंक आमकां तुजो आदार दी सदांच मर्य बरी आमी भावार्थांत उर्बेस्त जावंक जिवंक आमकां शिकय ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आतां आमी आयती जावया आनी गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंताक Ekastolian hosita tuka dogancha spirita samosomina varta Amen. Pratuya देवाविची साक्रामेंता काल तुज्या कसांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय
तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो चियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना tuka harga tuka sudi tuka Jesu tu moje असोय हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटा. आतां तुमी भायर येता आसतना दरवटे लागीं तुमकां थंड पिवान दितले तें तुमी घेवन स्विकार करच्याक हांव तुमकां उलो दितां. देव बरें करूं. म्हाका हांगासर मोगान आपोवन हें पवित्र बलिदान भेटोवंक अवकाश करून दिल्या मनादेक पाप एडविन पिंटो मोगाचो पाद्र्या म्हाका तो देखून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पुरबायेची मांडावळ भोव शिस्तेन जाली सक्कड बऱ्या तरान जालें आनी हाका कारण तुमचो वेगार तांच्या त्या मुखेलपणा खातीर उर्बेस जिविता खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया आनी तांकां जोरान ताळयो दिवन आमी देव बरें करूं म्हणया. पायरी बरें आसलें शिस्तेची मांडावळ देखून तुमकां शाबास देखून उर्बेस जावन सदांच सोम्याची साखरी करूंक तुमकां अशें बरें मन पळयतना निजा की दादोसकाय भक्ता देखून एकामेकाक जोरान ताळयो दिवन आमी शाबास म्हणया. उबे रावून निमाणो आशिर्वाद आमी जोडया. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो सर्वजणसो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपल्या सवस्कायेन तुमचें जिवीत बरो सर्व आकांतांतली तो तुमकां वांटोवं आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान तीर करूं. बावार्थान बरवशान आनी मोगान तो तुमकां बरोवं आनी ह्या संवसारान तुमचें जिवीत बऱ्या करण्यानी फळादी करून सासणाच्या सुखार तो तुमकां पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सुवें सदां आसो. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 334 O59. Tuka, Rasul gaitang tuka, main tuka servanci, main mogal burgianci, ai tumarni amci, dichkan kultici, lamo. Mogal amci shikai matuka oglab tuka Rasul gaitang tuka.
सोवे आमवाळूनी आशीर्वाद दी आमकां मोनिका कोतीचे माये आम पसोर विनंती करून मगे सच्चे जेवी बेगमर आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणे बापाचे पुताचे पवित्र